पत्रकार परिशद घेवपाची ठरयिल्ली आसा। कारण म्हटल्यार आमचे फाटले दिसांक जे वेगवेगळे अल्पप्रचार जाता ते खुबशे अशें इतली कामां जाता आसतरी आमचे एक खोटे आरोप लायिल्ल्या भशेन अशें उलोवप जाता, जे आमची फॉरेस्टाच्या आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमकां खूब सहकार्य करून आमचे काणकोणचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तोडकर सराच्या प्रयत्नान जी इतली कामां जाता आमकां आनीक आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो इतलो आमकां सहकार मेळून सुद्दां बरी कामां जाता आसतरी वेगवेगळे आमचे खोटे आरोप अशें उलोवप जाता ते सगळे खोटे आसा। आनीक आयज आमचे पळयलें जाल्यार नडक्यां सारको केबल अंडरग्रावंड केबल जाल्लो आसा। तुम्ही सगळ्यांनी पेपराचेर पळयल्या वेगवेगळ्यो बातम्यो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट ज्यो आतां वृंदाबाईन सांगिल्ले आसा त्यो चालू आसात आनी सगळे मिडियाचेर ते चालू आसात आनी आमकां त्या बद्दल खंत व्यक्त जाली, म्हणजे त्या खातीर आमी आयज ही पत्रकार परिशद हांगा दवरिल्ली आसा। मुखेल म्हळ्यार आमचो ट्रायबल भाग जो आसा खोतीगांव, गांवडोंगरी, आमोणे पैंगीण सुद्दां तातूंत कांय भाग येता, माली तिरमाळ आसा, सो हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता आनी ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर आशिल्ल्यान आमचे जे ट्रायबल सगळे भाव भगिनी जे आसा तांकां सगळ्यांक फॉरेस्टाचो आदार हो जायच। फॉरेस्टा शिवाय खंयचीच कामां जायना आमची। आनी आतां मेरेनचे जशें वृंदाबाईन सांगलें तशें की फॉरेस्टाचो आमकां खुबदां पालो मेळिल्लो आसा। आतां रानाक आशिल्ल्या आमकां जी लागता ती लांकडां लागता ते ज्यो गरजो आहा घरा खातीर कितें आहा ते मिनिमम सुद्दां फॉरेस्टाचे सपोर्टरान म्हणजे जी मेल्ली झाडां आसा कितें आहा ती सुद्दां आमकां फॉरेस्ट आमचे बांदवांक व्हॅल्यू म्हणून इतकें सामकें व्हडलें हें करपा वचना, पूण ज्यो गरज आसा ती त्या भागार रावता म्हणटा ती गरज आमच्या सगळ्या लोकांची भागता। रानान ज्यो वाटो आसा, रानान जे रस्ते आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा माल्लीचो हो जो रोड आसा जो फॉरेस्टांतले एरिये म्हणजे खूब तेंप लागला, कारण तेजे सगळे जे ऑफिशियल जे जावपाक जाय म्हणजे पेपर वर्क जावपाक जाय, डॉक्युमेंटेशन हें कंपल्सरी आसा, सो ताका लागून लेट जालो, पूण तरी सुद्दां ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या मदतीनूच माल्लीचो रस्तो जाल्लो आसा। आज आमचे तिरवाळच्या रस्त्याचे सकयल तिरवाळच्या रस्त्याचे आमचे सगळे प्रोसेस सुरू आसा। जर फॉरेस्ट जर ह्याचो विरोधक आशिल्लो, ह्या लोकांक जर कांय सपोर्ट नाशिल्लो जाल्यार आमकां रस्तो मेळनाशिल्लो माल्लेच्या लोकांक। आयज सुद्दां तेंची तीच हालत उरतली आशिल्ली, म्हणजे एक सादी गाडी कोण बरना जाल्यार हे वच करता जाल्यार सुद्दां तांकां जी अडगळ जाताली ते तांकां चड सोंसचें पडटालें आनी आतांचें जनरेशन तेजे खातीर तयार ना। आयज सकयल तिरवाळचो रस्तो ऑलमोस्ट तेजे सगळे हे जाल्ले आसा, म्हणजे आमचो OSD आहा ताचे कडेन ताचे सगळे डिटेल्स बी आसा। जो डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट जो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो सर्टन फॉर्मेलिटीज ह्यो करच्योच पडटात सरकारा दरबाराक। ज्यो प्रोजेक्ट अप्रुवल जाता जाल्यार ह्यो फॉर्मेलिटीज म्हणटा त्यो करच्योच पडटात। जंट रिस्ट्रिक्शन आयली खंयच्या फॉरेस्ट वायल्ड लायफा भितर काम करपाक 2023 आयली आनी 2023 सावन परिवेश म्हणटा ॲप पोर्टल सुरू जालें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें आनी ह्या प्रत्येक कामाचे अपलोडींग करचें पडटा। जे जे काम आमी करतात त्या कामाक आमी आमची प्रपोजलां त्या परिवेश ॲपाचेर त्या लायन डिपार्टमेंटांतल्यान सपोज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कामां आसा परिवेश पोर्टलाचेर अपलोड करची पडटा आशिल्ले। आतां जे पळय आतां आमी समज जर वचून त्यांनी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतले पळय ती प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ती पिपलामणा जे इलिगल काम जे चल्लां तें पंचायतीने हाडिल्लें ना, ते जे काम त्या संबंधातले विशय आसा तांकां डेव्हलपमेंटात विशय कळ्ळोच आमकां, पूण तेंगे विशय जो आसा पिपळामळा वयलें काम जें आसा तातूंत तुमी सपोर्ट करता काय म्हणून पिपळा काम जें आसतलें ताका तो एक चेकपोस्ट घालो त्या लोकांची म्हणणे अशी आसा आमकां म्हाकाय तशेंच दिलें त्या संदर्भात प्रेस कॉन्फरन्स आसतलो म्हणून ना आमकां ग्रुपार त्या संबंधान ग्रुप हे आसा ऑफकोर्स तुवें काम डेव्हलपमेंटाचे सांगत तूं, पूण विशय जो आसलो तो पिपळामळा जे इलिगल काम चल्लां त्या संबंधान प्रेस कॉन्फरन्स हांव कित्याक लागून डिफेंड करता की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉपरेट करना हेजो तुगे डेव्हलपमेंटाक कितें आसता पयलीं सांग। जो पळय आतां केरीचं जे पळय आमगेले हे आसा ते वायल्ड लायफ बोर्डाक अप्रूव जाला आनी तेजी ऑफिशियल ऑर्डर आमकां दिला आनी केरीचे इमिजिएटली 2 दीस भितर आमी काम सुरू करतले। त्याच बरोबर मार्ली तिरवाळ जो केबल अंडरग्रावंड आशिल्लो तो तेजे बी आमकां वायल्ड लायफ बोर्डान अप्रुवल दिला। आतां उरलें तें आमगेलें नडकेचो ब्रिज आनी नडकेचो रोड जो व्हेरी क्रिटिकल आसा की नडक्याक ह्या वटेच्यान त्या वटेच्यान पावसाक वचपाक मेळना, सो नडकेचो ब्रिज आनी नडकेचो रोड हो दोनी कडच्या वायल्ड लायफ बोर्डाच्या मिटिंगेक अप्रूव जावन जो सेंट्रल बोर्डाक गेला, सो दिल्ली गेला आनी माननीय सभापतीन ऑलरेडी भुपेंद्र यादव फॉरेस्ट मिनिस्टर जे युनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर आसात तांचे कडेन उलयला
आणि ह्या दोनीचे अप्रुवल आमकां बेगोबेग मेळटले त्या नॅशनल बोर्डा वयल्यान. आणि मार्ली नडकेचो रस्तो आणि नडकेचो ब्रिज हो थोड्या दिसा भितर तेजे टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल जावन ती वर्क ऑर्डरय जातली. ते जे काम करता पळय तेमकां डायरेक्ट पंचायतीचें परमिशन लागना म्हूण सांगलां ते आसा तेमकां डायरेक्ट ऑर्डर तेमची पंचायत कांयच लागना तेमकां. तुमचो सपोर्ट आसता का? आमी तांकां कांय सपोर्ट करूंक वचना न्हू, पूण जे आमची कामां जाता बरी जाता तेंचो आमकां हातभार आसा. म्हणजे एक तुमगेली जी पंचायत बॉडी उरता ती सुप्रीम उरता सगळे कडेन. तुम्ही ताका नोटीस बी काडली काय कितें मागीर इलिगल तुमी करता नोटीस बी काडली काय कितें मात ते सांगता म्हणटकीर तुमी आयकून वगीर आलो काय कितें? ना तेमची फॉरेस्ट सांगता म्हणटकीर तुमी वगीर आलो काय कितें अशें म्हणटा. तुमची बॉडी जी पंचायत बॉडी उरता ती सुप्रीम उरता. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम उरना, तुमी सुप्रीम उरता तर तुमी बी नोटीस काडली काय कितें तांकां काम करता म्हणून? आमी कांय नोटीस काडूंक ना. तुम्ही कन्फर्म केलें की रिजर्व फॉरेस्टाक बांदकाम करतलो तांकां परमिशन लागना. ज्या दिसा आमी ते ऑफिसरांक आपयले पळय ते दिसा आमची जे कोण कंप्लेंट केल्ले आसा तांकां आपयलो. तेतूंतलो एकटो कोण आयलो कित्याक तुमकां कितें विचारपाक जाय त्या ऑफिसरा कडेन विचारा म्हणून. ज्या ऑफिसरान आमकां सांगलें ते एक्टा प्रमाणे आमकां पंचायतीचें परमिशन कांय लागना म्हणून. पंचायती मिटींग जाली आमी तेंकां आपयलें. कंप्लेंट दिली तेंकां आपयलां जॉयंट मिटींग जाली फॉरेस्ट ऑफिसरांक. तांकां आपयलें ते कोणूच येयले ना. तेंचो एकटोच आयिल्लो गजानन म्हणटा. लायट रावता ही बोवाळ जाले नंतर जेन्ना कंबायन आमची मिटींग जाली पंचायती कडेन आनी तो मान्य सभापती गेल्लो आनी सगळे ऑफिसर हाय लेवल ऑफिसर थिंगा येयल्ले आनी त्या वेळाचेर आमी तांकां सांगलें की हेजे बाबतींत तुमगे पळय ती कंप्लेन बी जी कितें आसा ती एक्सप्लेन करपा खातीर तुमी थिंगा ऑफिसार या पंचायत ऑफिसार. त्या वेळाचेर पंचायत ऑफिसार ते कोणूच येयले ना. कोण आज जे कंप्लेन दिल्ले ते तेतूंतलो एकटोच कोण येयलो आनी तेकाय तेतूंतलें कांय कळ्ळें ना. सो आमी तेन्ना ऑफिसरांक विचारलें की बाबरे तुमगे प्रोसिजर कितें ते म्हणपाक लागलो प्रोसिजर आमकां कांय लागना. जशें पळय इतर गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन जाता त्याच पद्दतीन आमचें एक कन्स्ट्रक्शन म्हणून तेका आनी प्रस्न कांय येना. आनी आमी मागीर त्या ऑफिसराक विचारलें की तूं हें केले नंतर गांवच्या लोकांच्या रोशाक आमकां बळी पडचें पडटलें तशें कांय ना म्हणपाक लागलो. आनी आमी गेटय बी घालची ना तेणी प्रॉमीस दिल्ली आहा गेट आमी घालची ना हें तिगे मेन. आनी दुसरें कशें आहा आमकां सगळे कडेन सहकार्य फॉरेस्टा जाय पडटा. जशें उदका रावन माश्या कडेन वयर करपाक जायना तशे पद्दतीन आमच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन वयर करपाक जायना. कारण खोतीगांव पैंगीण आनी लोलयेचो तिरवण भाग हो सुद्दां कांय अभयारण्य येता वायल्ड लायफा येता आनी ताका लागून आमकां खुबश्यो गोश्टी तेमकांय बी सांबाळून घेवच्यो पडटा. आनी तेमी आमकां सांगलें की आमी तुमकां सांबाळून घेता. आनी अशे परिस्थितीन आमी आतां पंचायत बॉडी जाले नंतर खुबशीं कामां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या जमनींतल्यान आमी केला. इवन आवळी वचपाची एक वाट दाण्याक आतां तितून मोटरसायकल वचपाक लागला. ते सपोर्ट करता म्हणटकीर आतां ती चेकनाक घालपाक तुमगे ना चेकनाक घालपाक आमी कशें दिवचे ना. हांव तुमकां हें करता चेकनाक घालपाक आमगे पूर्ण ताका हें आसतलो. तुम्ही तशें कितें रायटींग बीन घेतला कित्याक तुमी कितें करतले एक्झॅक्ट आमकां दिया घेतला ना आमी तशें रायटींग बिटींग कांय घेयना. कारण नडक्यांक जेन्ना गेट घालताले तेच्या वेळाचेर ते सांगताले जस्ट एक आमकां ऑब्जर्वेशना म्हणून पूण बसपाक जे कोण गायड आसा ते पडटा न्ही मागीर गेट घायले आनी मागीर ते लोकां अशेंच चॅक करता की सोयरो वयताले सुद्दां ते विचारता कोणागेर वयता सगळे बारीक बारीक सगळे पळय कांय गोश्टी ते पळय ते स्पश्टपणान तोंडान पळय सांगता न्ही. कांय गोश्टी सांगतना विश्वास रिटर्न घेवपाक न्हू आमच्यानी लोक रावता न्ही आमकांय लोकांची एक हें आसा लोक संवर्धन जातले तेन्ना त्या वेळार जालेली अश्यो खुबश्यो गोश्टी वन हक्क कायद्या अंतर्गत करपाक येता. आतां तशें म्हणलें जर आमी म्हणलें की आवडीचो वर दांडावेलो रोड वाड आतां पातवे केल्या आमी म्हळ्यार त्या एक्टा अंडरच आमकां तें परमिशन घेवन खुबश्यो गोश्टी करपाक येता. म्हळ्यार फुडल्या काळान आमकां खुबश्यो गोश्टी करपाच्यो रोड करपाचो आसा वयल्या हिल स्टेशन डेवलप करपाचें आसा. तेजे नंतर ती वयली देवळां जीं आसा दांड्यावयली ओल्ड दांडा न्यू दांडा बड्डे दांडा ताजे नंतर मागीर कुस्के दांडा आसा अशे जे दांडे आसा ते सगळे डेवलप करून कशे पद्दतीन खूब गोश्टी करपाक येता. म्हळ्यार हे सगळे गोश्टी करतलो वन हक्क कायदो आसा त्या कायद्या अंतर्गत सगळे गोश्टी करपाक येता.